नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो 30 लाख टन मिनाची जातली ही पावणी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती कामुर्ले विद्यार्थ्याक मारबडय केशी दोगांय शिक्षकांक 5 दिसांची पुलीस बंदखण थळावो आमदार मंत्री हळर्णकार पोलिसांचे कारभाराचेर फुर्योज पीआय आनी आयओच्या निलंबनाची केली मागणी आमदार राजेश फळदेसाईन सूड भावनेन कुमारजुंवे शाळेच्या मुख्याध्यापिकेची बदली केल्ल्याचो पालकांचो आरोप भुरग्यांक घेवन पालकांच्या आझाद मैदानार धरणे आमदार फळदेसाईन आरोप न्हयकारले शिक्षक दिसा निमतान मुख्यमंत्र्यांनी भेटयले 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री विशिष्ट गुरु पुरस्कार यानफुडें खासगी ना अनुदानित शाळेंतली अनियमितता घेवचे ना खपोवन मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी भूतानी ग्रुप कायद्याचे पालन करपी आमचे सगळे डॉक्युमेंट कायदेशीर आसात कामूय कायद्याचे चौकटीत म्हणटा भूतानी ग्रुपाचो अमित तनिषा आणि मुख्य सचिव पियुष गोयल यांची जमीन खरेदी प्रकरण आणि आत्माराम बर्वेच्या नियुक्ती संबंधी काँग्रेसीन दिल्या राज्यपालांक निवेदन 8 दिसां भितर तोडगो काडूंक ना जाल्यार देंवतले रस्त्यार काँग्रेसीची शिटकावणी आता खबरो विस्तारान सुमार 2 मिलियन खनिज डंपाचो ई पावणी जातली ही 30वी ई पावणी नव्या खणपट्ट्यांच्या पावणीची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत दिली कॅबिनेटाचे पहिले डिसिजन की द क्रिएशन ऑफ द 3 पोस्ट ऑफ द ज्युनियर रिपोर्टर कोंकणी 1 पोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक अँड कम्युनिकेशन इंजिनियर and 4 पोस्ट ऑफ द MTS want to be in the Goa Legislative Secretariat. दूसरा डिसिजन इज e-auction for the extracted ore which is conducted in the 30th e-auction. मायनिंगाची 29 पर्यंत ऑप्शन जाल्ली आणि तातूंतल्यान बरोचसो मटेरियल लिफ्ट करीत आसता पेंडींग आशिल्लो सुप्रीम कोर्टांतल्यान आमी डिसिजन घेवन तो उरला मटेरियल तिको परत ई ऑप्शन करपाक परमिशन घेतले आणि ताजे आतां ई ऑप्शन जे आसा पळय हे आमी परत ई ऑप्शन करतले सो एप्रॉक्सिमेटली आय थिंक इट इज एन तरी समथींग 2 मिलियन सुमार ओवर कितें तरी आसा सो आतां 30th ई ऑप्शनांतल्यान आमी परत ओवर ई ऑप्शन करतले रेव्हेन्यू इट डिपेंड्स म्हणजे तेजे खंयच्या ग्रेडीचो आसा कितल्या ग्रेडीक वता ताजेर तो डिपेंड आसा तालुका वायज जो मिनिमम रेट आहा पळय रेट पर स्क्वेअर मिटर आनी 2 तालुक्यांतलो मिनिमम पर स्क्वेअर मिटरचो रेट हो इन्क्रीज करता वीच इज इन बार्देस आनी पेडणे तालुका हाजो मिनिमम रेट जो आशिल्लो वीच इज एप्रॉक्सिमेटली 3000 पर स्क्वेअर मिटर आशिल्लो तो रेट आमी 8000 पर स्क्वेअर मिटरचेर करता म्हणजे गव्हर्मेंटाक इट इन्कम आणि फक्त हे सगळे करता आसतना सामान्य मनशाचेर खंयच्याच पद्दतीन हे जावचो ना जो 500 स्क्वेअर मिटर आपले घर बांदपाक ओल्ड लँड घेता तेका रेट ओल्ड रेटूच आसता 3000 कामुर्ले प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांक मारबडय प्रकरणात निमणे कोलवा पोलिसांकडल्यान दोगांय शिक्षकांक अटक शिक्षक दिसाच पोलिसांची अटकेची कारवाय मजगती हे प्रकरण हाताळपाक कोलवा पोलिसांकडल्यान हलगर्जीपणा जाल्ल्याचो थळावो आमदार मंत्री निळकंठ हळर्णकाराचो आरोप पीआय आणि केसीचो आयओ दोगांच्या निलंबनाची हळर्णकाराची मागणी कामुर्ले प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांक मारपेट प्रकरणात शाळा व्यवस्थापनान सुजल गावडे आणि कनिष्का गडेकर या दोनूय शिक्षकांचे पयलींच निलंबन केल्ले आता बेरेस्तारा शिक्षक दिसाच कोलवाळ पोलिसांनी दोगांय शिक्षिकांक अटक केली मजगती ह्या केसीच्या तपासात पोलिसांकडल्यान घाळपणा जाल्ल्यान पीआय आणि केसीच्या तपास अधिकाऱ्याक निलंबित करचे म्हणून थळावो आमदार निळकंठ हळर्णकाराची मागणी खंय तरी कायद्याचे ज्ञान कमी आसलेले पोलीस ऑफिसर जेन्ना हे तो इन्सिडंट जालो चायल्ड एक्ट आलो ती आतां वयर सेंटराक आयलो त्या भुरग्याक तुज्या फुड्यान 5 वरां उबो केलो हे मार आसलेले दाग आसलेले तेका तूं 5 वरां उबो करता आनी कसले सेक्शनान येता म्हणजेच आमच्या ऑफिसरान कायद्याचे ज्ञान इम्प्लिमेंट करपाक खंय तरी कमी पडटा कोणाच्या दबावान हे करता पोलीस ऑफिसरान इतके येदो मोठो क्रायम आसतना एक नॉन बेनेबल रावप आनी म्हाका सांगला पीएसआय आमी जावंक शकना तेका भितर उडोवंक शकना म्हणून हांवें सीएमाक बरयतलो
डीजीपीकूय बरयतलो की असले ऑफिसर हे जे आहा जे सेक्शनां नांवाची सोडून जनतेक उग्र करपाक एजिटेट करपाक स्नेहा हसोटीकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुमारजुंवे प्राथमीक शाळेच्या मुख्याध्यापिकेची बदली रद्द करची म्हणून पालक आणि भुरगीं पणजे आझाद मैदानात धरण्याक. थळावो आमदार मंत्री राजेश फळदेसायन सूड भावनेन ही बदली केल्ल्याचो पालकांचो गंभीर आरोप. आमदार फळदेसाय म्हणटा पालकांच्या आरोपात कांय तथ्य ना. वेल्यान फळदेसायचे ते मुख्याध्यापिकेचेरूच परते आरोप. कितें केला रे बाबू हांगा? खंयची टिचर? एका सामाजिक कार्यकर्त्यान शाळेक दिल्ली LED टीव्ही स्वीकारली म्हणून सूड भावनेन आमदार राजेश फळदेसायान कुमारजुंवा प्राथमीक शाळेच्या मुख्याध्यापिकेची बदली केल्ल्याचो आरोप भुरग्यांच्या पालकांनी केला. भुरग्यांक घेवन पालकांचे पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे. मुख्याध्यापिकेची बदली रद्द करची म्हणून पालकांची मागणी. आमची टिचरीक ट्रान्सफर केला अकस्मात म्हणून आमी हांगा प्रोटेस्ट करता. ओके. कितें टिचरीचें नांव? मंगला गावडे. ओके. खंयची आतां ही प्रायमरी स्कूल? गव्हर्मेंट बरवा. ओके. गांवांत. कितें इशू कितें हो आतां? म्हणजे कित्या खातीर हें केलां? कसलीन तुका कितें कितें अकस्मात की तिणी हें घेतलां म्हणून स्मार्ट टीव्ही स्कुलाक घेतला भुरग्यांक लागून ताका लागून तो इशू जाला. इश्यू असो आहा की आमी ते दिसा ऑफिसान गेल्ले, टिचरीक ट्रान्सफर केलो म्हणून आमकां टीचर जाय म्हणून आमी थंय ऑफिसान गेले, एज्युकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसान गेल्ले. थंय आमकां सांगलें की हो MLA आहा तुमचो, तेणी आपणाक फोन करून ट्रान्सफर करून जायना म्हणून. थंय आमकां MLAन ट्रान्सफर केला म्हणून कळ्ळें. आनी इशू कितें सांगता आमकां, इशू तेणी थंय सांगना पूण मागीर तेणी दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा इशू सांगले LCD दिला म्हणून. आमकां कोणी तरी शाळेक LCD डोनेट केली भुरग्या खातीर. तो इशू घेवन तेणी फळदेसायान MLAन आमच्या हे केला, ट्रान्सफर केला टिचरीक. आमदार फळदेसायान हे सगळे आरोप भायर आयल्यात. वेल्यान तो खंय ते मुख्याध्यापिकेची चौकशी करपाची मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन करतलो. येस सर, आयज हांगासर आझाद मैदानाचेर म्हणजे कुमारजुंव्याचे जी प्रायमरी स्कूल आसा तांच्यांनी हांगासर प्रोटेस्ट केला आनी तांचें म्हणणें आसा की बाईक म्हणजे हेड मिस्ट्रेस आसा तिका विदाउट रिजन थंयसरली ट्रान्सफर केला आनी सर ती म्हणटात की हितून MLA सुद्दां इन्वॉल्व आसा म्हणटा. सो सर तुमचें कितें मत आसा हाचेर? एक्चुअली माझं इन्वॉल्वमेंट आसपाक म्हाका कसलीच गरज ना. हांव त्या हितूनय पडना. जेन्ना कितें ताका ट्रान्सफर करें, त्या बाईची सगळ्यांनी व्हडली पयली चूक आसा. कारण ती बाई 15 जुलयाक रेड अलर्ट आसतना गव्हर्मेंटान हॉलिडे डिक्लेअर केल्ली, तरी ती बाई ते स्कूल चालू दवरता ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन. आनी ते बी कित्याक लागून चालू दवरता? कांय शिकोवपाक न्ही. कोणाची वेडिंग एनिवर्सरी ती भितर ते शाळेन वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता. हे कितें पर्यंत हे सारखें हे? आनी जर त्या भुरग्यांक, बारीक भुरग्यांक कितें वायर पडली किंवा खानो पडलो, रेड अलर्ट, स्कूल हॉलिडे दिल्या, तरी सुद्धा चालू दवरता. आनी जर भुरग्यांक कितें जाल्लें जाल्यार जबाबदार कोण आसलेलो? ओके. ही एक गजाल जाली. आनी दुसरी एक गजाल, पयर 22 तारीख गेल्ल्या म्हयन्याच्या 22 तारीख एका भुरग्याक, सावंत म्हणून भुरगो, त्या भुरग्याक स्टुडंट तो बारीक भुरगो, तेका भरपूर मारलो. आनी ही बाई ते हासता थंय आनी चार हानी मारा म्हणून तो ही बाई सांगपी ही मनीस. आनी तो भुरगो 2 दीस बांबोळी स्कुलान एडमीट आसलेलो. पुलीस कंप्लेंट केल्यार तेज्या पेरंट्सांक सांगलें कितें, तुज्या भुरग्याक काडून उडयतलो म्हणून. कळ्ळें न्हू? सो अशी परिस्थिती. आनी बाई आतां आपूण सामकी बरी टीचर म्हूण दाखयता. कळ्ळें न्हू? हांव म्हणटा ह्या भुरग्यांचेर जो अन्याय जाता हे थोड्यांक पेरंट्सांक खबर ना. आमची जेन्ना बाई ट्रान्सफर जाताली, आमी ल्हान आसलेले, आमी रडटाले आमची बाई आमकां जायी म्हणून. पण तश्यो गोश्टी ना त्यो. 10-12 वर्सां जाली ती बाई थंयच आसा आनी ही ट्रान्सफर ही गव्हर्मेंट करता. हांव कितें ट्रान्सफरी काडना. ओके. हय. ओके सर, म्हणजे हातून सर तुमचो कांयच इन्वॉल्वमेंट ना आनी फक्त पेरंट्सांनी समजपाक जाय की गव्हर्मेंट जेन्ना ट्रान्सफर करता तेन्ना ते तांकां म्हणजे ट्रान्सफर करचीच पडटा. तांकां पळय ते गव्हर्मेंट सगळे हितून आनी मुख्यमंत्री सातत्यानी शिक्षणान सामको भर दीत आसता. तांकां खबर आसता, तो बारीक विचार नोट करता, बाबा खंयच्या स्कुलान कितले आसा, कितली टिचरी आहा, ते सगळे एज्युकेशन डायरेक्टर आमचो आसा, तेंच्या मार्फत सगळें जाता. तें तितून कितें आसता, ते ट्रान्सफरी कोणा नाल्यार कोणाक येतल्योच. सस्पेंड करपाक पयलीं जाता तितली बेगीन तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. हांव आतां मुख्यमंत्र्याक हांव रिक्वेस्ट करतलो वचोन की तेजेर इन्क्वायरी बसोवची म्हणून. तेजेर इन्क्वायरी बसोवची.
मजगती काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी आणि कांय NGOनी आझाद मैदानार वचून धरण्याक बशिल्ल्या पालकांक आणि भुरग्यांक तेंको दिलो. आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता आनी हो जो विशय आसा कित्याक आमी चवथ म्हणटा की आमचें एक इम्पॉर्टंट फेस्टिवल सण फाल्यां तोय तुमकां घरा कडेन तयारी करपाक जाय. आज टिचर्स डेया दिसा समज जर आज ह्या भुरग्यांक आझाद मैदानाचेर जर येवन प्रोटेस्ट करचें पडलें जाल्यार आज गोंयची एज्युकेशन सिस्टम खंय पावल्या ती म्हाका दिसता प्रोटेस्ट तुमी आज फाटल्यान घेवन घरा वचची कित्याक ती ल्हान भुरगीं आज टिचर्स डे समज चवथ जावन जर तर हो विशय मिटना आमी येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. शिक्षण खात्याकडेन अनुदानीत शाळेतले शिक्षक वा व्यवस्थापन संबंधी जायत्यो कागाळी आयल्यात. हे बाबतीत खर कारवाय सुरू केल्या. ह्यान फुडें खासगी वा अनुदानीत शाळेतली अनियमितता खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. बिरेसरा शिक्षण खात्यान शिक्षक दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या वेळार 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री विशिष्ट गुरू पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. बरेचशे फावटी एडेड हायस्कुलांतल्यान वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे आमकां प्रॉब्लेम्स आयकूंकूय येतात, वेगवेगळ्यो कंप्लेनी आयकपाक येता. म्हणजे जावं त्यो मागीर टिचर्साच्या बाबतीत किंवा त्यो बाकी एडेड स्टाफाच्या बाबतीत आमी ऑलरेडी म्हणजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा खातीर सुरवात केला. बऱ्याच जाणांक दिसता की एडेड हायस्कुलांतल्यांक म्हणजे गव्हर्मेंटाचो कांय संबंध ना अशें दिसून आयलां. बट टायम टू टायम आमच्या कडेन जर डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेन आयली आसत जाल्यार कन्सर्न मॅनेजमेंटाक सांगून म्हणजे काल केल्ल्यो सस्पेंड हे तुमच्या लक्षांत आयलें आसतलें. पण अशा पद्दतीची जर इररेग्युलरिटीज आमकां प्रायवेटली सुद्दां जरी कळत जाल्यार कारण आमी जरी बरी एडेड स्कूल आसतले बट फूल गव्हर्मेंट इन एड ही गव्हर्मेंटूच दिता हें लक्षांत दवरप. म्हणजे संस्था चालकांनी त्याच बरोबर टिचरांनी हे तितकेच गरज आसा. कारण काही संस्था चालक जर पेमेंट दिवपाकूय हयगय करता आसत जाल्यार तांचेरूय बडी मारपा खातीर सरकार वगीर रावचें ना. आनी काही टीचर्स जर संस्था चालकांकडे जर म्हणजे काही दादागिरी करून भुरग्यांचेर जर तेजो परिणाम जाता आसत जाल्यारूय डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही ते वगीर रावचें ना. हें हांव आयच्या दिसा हांवें मुद्दामून सांगता. कारण आयचें भाशण म्हाजे सगळे टिचर्स आनी संस्था चालक हे वाचता आनी आयकताय आसतले. सगळ्यांच्या पर्यंत ही मेसेज वचपाक जाय म्हणून हांवें आयचो हेजो मुद्दामून उल्लेख केलो. भूतानी ग्रुप सदांच कायद्याचें पालन करपी. आमी समाजा खातीर वावुरतात. कमीत कमी 500 लोकांक तरी रोजगार दितले अशें भूतानी ग्रुपाचे अमित तनेजान सांगलें. आमचे सगळे डॉक्युमेंट हे सारखे आनी कायद्याचे चौकटीत आसात. कांय जाण बेठोच पटीच्यो वावडे उठयतात असो भूतानी कंपनीचे अमित तनेजाचो आरोप. ना सिर्फ गोवा, हम जो हमारा काम करने का एक तरीका है पूरे देश में हम जितना भी काम करते हैं सब गवर्नमेंट के पैरामीटर्स को ध्यान में रख के करते हैं और सारी परमिशन के बाद ही करते हैं. और गोवा की मैं अगर बात करूं तो गोवा का प्रोजेक्ट हमने रातों रात कुछ प्लान नहीं किया है. इसके लिए हमने 1 साल सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाके गोवा के पैरामीटर्स को लेके जो चेंजेस करने थे उसको चेंजेस करने के बाद ही हमने अपना प्रोजेक्ट पुटअप किया था. और सारे डिपार्टमेंट से हमें उसके बेसिस पे ही परमिशन मिला है. इसके बाद भी मैं अभी लेटेस्ट जितने भी डिपार्टमेंट से मेरे को बुलाया गया था मैं उनके पास सारे डॉक्यूमेंट लेके गया हूँ और उनको मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, चेक करवाए हैं. अभी तक मेरे पास कहीं से ये नहीं आया कि मेरे डिपार्टमेंट मेरे पेपर्स में कोई कमी है. वो जो कुछ लोग अगर हम बात कर रहे हैं जो मार्केट में ये फैला रहे हैं वो उनका मोटो क्या है मैं नहीं जानता. बट हमारा मोटो ये रहता है कि हम सारे कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, सारी लीगलिटीज़ और परमिशन को साथ में लेके काम करते हैं. हमारा एक ट्रेंड होता है, हम उसको एक बिजनेस की तरह नहीं लेके चलते, हम समाज को जोड़ के काम करते हैं हर जगह. तो मैंने पहले ही दिन यहाँ बोला था कि वी आर हेयर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप. बट कुछ लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कुछ उसको दूसरी तरीके से गलत अफवाह फैला रहे हैं. जबकि हमने ये क्लियर कट बोला था कि हम इस गांव में सबसे पहले प्रायोरिटी गांव वालों को देंगे. उसके बाद हमने गवर्नमेंट को हर चैनल पे हर प्लेटफॉर्म पे एक वादा किया है कि कम से कम 250 एम्प्लॉयमेंट हम इस एरिया में जनरेट करेंगे. तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि लोग इनके र्यूमर्स में या इनके गलत बातों में ना आए. जिसको मेरे से बात करनी है या हमसे बात करनी है हम हमेशा अवेलेबल हैं. हमारी जो समाज से जुड़ने की नीति है वो यहाँ से आज की नहीं है. आप पूरे देश में कहीं भी चेक करा सकते हैं. जो हमारे काम करने का तरीका ये है कि हम सोसाइटी के साथ मिलके सोसाइटी के लिए काम करने वालों में से हैं. तो मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध यही है कि आप सामने आए, आप अपने आंखों से देखिए, अपने आंखों से चेक करें, उसके बाद ही अपनी ओपिनियन दें. ना कि 4 लोगों के लिए जो अपना पर्सनल बेनिफिट हमसे चाहते हैं हम उसके अगेंस्ट हैं बिकॉज ऑफ
वी डोंट गो विद द ब्लैकमेलर्स, वी डोंट गो विद द एक्सटॉर्शन। तो हमारा काम लीगलिटीज फॉलो करते हुए, गवर्नमेंट प्रोसीजर फॉलो करते हुए समाज के लिए काम करना है। तो आप लोग आए, हमारे साथ जुड़े। हम कुछ भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो समाज के अगेंस्ट हो। समाज के लिए, समाज के साथ मिलकर काम करते हैं हम। सो अगेन एक चीज़, दिल से काम करते हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप लोगों का सहयोग चाहते हैं, तो प्लीज़ कम एंड जॉइन अस। मुख्य सचिव पियुष गोयल यांच्या जमीन खरेदी प्रकरण आणि आत्माराम बर्वे यांच्या नियुक्ती संबंधी काँग्रेसने राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले हांका निवेदन दिला। या दोनही विषयांचेर सरकाराकडेन चर्चा करतले अशें आश्वासन राज्यपालांनी दिल्ल्याचे काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगले। 8 दिसां भितर जर या दोनही विषयांचेर तोडगो काडूंक ना जाल्यार रस्त्यार धांवतले म्हणून काँग्रेसीन चिटकावणी दिल्या। काल जेन्ना आमी चीफ सेक्रेटरीक मेळपाक गेल्ले आनी पुराय गोंयच्या जनतेन काल पळयलां की चीफ सेक्रेटरीन आमकां मेळूना। चीफ सेक्रेटरी फाटल्या दारांतल्यान पळून गेलो आनी ही डिडंट आन्सर बिकॉज वी हॅड सिरियस क्वेश्चन्स टू द चीफ सेक्रेटरी की बाबा तुवें गोंयची पेडीफील्ड लँड कशी कन्वर्ट केली आनी तीच जागो तुवें कशी घेतली हाजेर आमी ताका विचारपाक आयिल्ले, पूण ताणें आमकां काल फाटल्या दारांतल्यान तो पळून गेलो। सो विथ दॅट आनी एक इशू विच द LOP वील ब्रीफ इन दॅट कॉन्टेक्स्ट टुडे वी मेट द गव्हर्नर। आमी ताका मेमोरंडम दिला आनी आमी ताका सांगला की दिस इज ग्रॉस वायलेशन, इलिगॅलिटीज या चीफ सेक्रेटरीन केल्या, ताजेर तुवें कितें ती एक्शन घेवपाक जाय। आमी ताका सांगला की हे जाता तितल्या बेगीन मे बी 8 दिसां भितर तूं हाजो कितें तें डिसिजन हाजेर इन्क्वायरी कर, कित्याक दिस इज सिरियस वायलेशन की आज एका सायडीन सरकार सांगता की गोंयची शेतां आमी प्रोटेक्ट करतले, पयर हांचो शिवराज सिंग चौहान येता सांगता गोंयची शेतां आमी सांबाळपाक जाय, गोंयची शेतां हे सरकार सांबाळटले, आनी दुसऱ्या सायडीनच्यान बॅकडोरांतल्यान हे शेतां अंडर 17 कन्वर्ट करता आनी दिल्लीकराच्या गळ्यान घालता। काल हांव तो मंत्र्याचो स्टेटमेंट पळयतालो, आमचो क्वेश्चनूच नाशिल्लो की वेदर ही हॅज टेकन गव्हर्नमेंट अप्रुवल ऑर नो। तो सांगता ही इज अ गुड मॅन, ही मायट बी अ गुड मॅन। आमचो क्वेश्चन आशिल्लो की आज गोंयची शेतां हे सरकार जो वो मंत्री सांगता पळय की बारीक सामान्य गोंयकाराची घरां जी कन्वर्ट करपाक जाय, जी चुकून रॉंग लागल्या त्या बारीक गोंयकारांक हेल्प करपा लागून हो अमेंडमेंट हाडला म्हणून जो मंत्री सांगतालो तो स्टँडूच चेंज केलो। चवथीच्या तोंडार भाजी म्हारग जाल्ल्यान गणेश भक्त ग्राहक सध्या हुस्केत आसत। एके वटेन दिसपट्ट्या जेवणांतलो एक घटक आशिल्ले कांदे म्हारग जाल्ले आसतनाच आतां भाज्यांचे दर वाडपाक लागल्या। पावसाक लागून भाज्यांच्या पिकाचेर परिणाम जाल्ल्यान दर वाड जाल्या अशें दिवचल बाजारांतले विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा। कर्नाटक आनी गोंयांत भरपूर पावस पडला, तुमकां एक सुजातो बरा। तेच्या खातीर जो पयलींच कांदे आसला पळय स्टॉक ते सगळे सोंपलेले आहे। जो पर्यंत आता न्यू कांदे येऊपर्यंत मातशे कांद्याचे रेट वाडटलेच ते। आता सध्या कशा सध्या आता सध्या 60च्या 80ची 70ची 3 क्वालिटीचे रेट चालू आहे। बरी क्वालिटीचा 80 रुपये चालू आहे सध्या। आणि भाजी महाराज कशी आहे? भाजी 100 रुपये आता कोथमीर ऑलरेडी ज्योतीची पहिलीच कोथमीर वाढलेली आहे, 50-60 रुपये कोथमीर झाली आज 50ची 60 रुपये कोथमीर आसा। थोडे लोक एका कोथमीरचे 2 करून 40 रुपये 30 रुपये विकतात आणि वाल एक ज्योती करती तशाने वाल प्रत्येक चोटी वाटतात, वालीचे वाल भरपूर वाढलेले आहेत। कशी किलो आहे आता 120 आहे, 140 रुपये किलो बी वाल। वालपापडी ते 120 रुपये किलो वालपापडी चालू आहे। बाकीची भाजी नॉर्मल आहे, भाजी नॉर्मल आहे भाजी। कांदे आणि वाढपाची शक्यता केस असा आजपर्यंत कांदे वाढले म्हणून तसेच मी गेले चौथीक लागून म्हणून चौथी वाढवून ना ते ऑलरेडी पहिलीच वाढवा स्टार्ट असा म्हणजे पावसावर खूप इम्पॅक्ट पडलाय पाठी। कर्नाटकातल्या येवपी भाज्यांचे मोल दिसान-दीस वाढत असतात। दिसपट्ट्या आहारातलो घटक आशिल्ले कांदे तर म्हारग जायत आसात। 15 दिसां पयलीं 60 रुपया किलो आशिल्ले कांदे आता 80 रुपयांचेर पाविल्ले आसात। बाजारपेठेत पोरण्या कांद्याची टंचाई निर्माण जाल्ल्यान ही दरवाड जाल्या अशें विक्रेत्यांचे म्हणणे आसा। नवीन कांदे बाजारपेठेत जेन्ना येतले तेन्नाच कांद्यांची दर उतरपाची शक्यताय आसा। तो मेरेन कांद्यांच्या मोलात चढ उतार जायत रावतलो अशें विक्रेत्यांचे म्हणणे आसा। दुसरे वटेन कांय भाज्यांचे मोल वाडिल्ले आसा। कोथंबीर, वालपापडी आनी हेर कांय
दिसपट्ट्या आहारांतल्यो भाजयो वाडत आसात. चवथीक लागून ही दरवाड जाल्या अशें ग्राहकांचें म्हणणें आसा. तरी लेगीत कर्नाटकांत पडिल्ल्या पावसाक लागून भाजयांच्या पिकाचेर परिणाम जाला आनी ताका लागूनच ही दरवाड जाल्या असो विक्रेत्यांचो दावो आसा. फुडले कांय दीस तरी भाजयांचे मोल वाडिल्लेच आसतले असो एक अदमास आसा. आतां पळोवचें पडटलें भाजयांची दरवाड केन्ना देंवता तें. तो मेरेन ग्राहकांक म्हारग दरांत भाजयांची खरेदी करची पडटली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम. चवथीच्या दिसांनी जावपी चोरयेचेर आळाबंद घालपा खातीर रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडयतले अशी माहिती उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिली. तशेंच कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपा खातीर IRBN पुलिसांची मजत घेतले अशेंय तांणी सांगलां. गणेश के लिए पुलिस के अरेंजमेंट्स ये हैं कि हमारे तमाम पुलिस स्टेशन एरियाज़ के अंदर एक डिटेल्ड अरेंजमेंट हमने ड्रॉ कर लिया है. ये अरेंजमेंट 6 तारीख 7 तारीख और उसके बाद विसर्जन के दिन पे ज़्यादा रहेगा. और इसके अंदर ज़िले के स्तर पे मोबिलाइजेशन किया गया है और हेडक्वार्टर से भी एक्स्ट्रा फोर्स मांगी गई है. IRBN भी हमें मिली है और ये सारी फोर्स हम लगा के ये उम्मीद रखेंगे कि सब लोग जो गणेश है उसको, गणेश के त्यौहार को, गणेश फेस्टिवल को, गणेश चतुर्थी को अच्छे से बना पाएँ और सबको कोई इनकन्वीनियंस ना हो. हम ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी क्लोजली काम कर रहे हैं ताकि लोकल पुलिस जितना भी ट्रैफिक पुलिस के साथ असिस्टेंस दे के बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी काम कर सके, उसमें भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं. नाइट पेट्रोलिंग पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है क्योंकि एक तरीके से हमारा एनालिसिस रहा था कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग क्योंकि त्यौहार के मौके में अपने घर से दूसरे अपने रिलेटिव्स के घर या अपने सिस्टर घर चले जाते हैं. तो हम लोगों ने जो नाइट की पेट्रोलिंग है उसको इंटेंसीफाई किया गया है. सब PIs और SDPOs को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर पेट्रोलिंग रहे और सरप्राइज चेक्स किए जाएं ताकि जो नाइट में बर्गलरीज हैं इन सब इंसिडेंट्स को कम करें. बुधवारा राती गुणे काणकोणांत जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात 21 वर्साच्या तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्याचेर लायटी नाशिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक अंदाज आयलो ना आनी ताणें थंय पार्क केल्ल्या ट्रकाक धपको दिलो. ताच्या तकलेक मार लागिल्ल्यान ताका मरण आयलें. गुणे काणकोण हांगा एक फॅटल एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंटा भितर ब्लेझर गोम्स पावळे काणकोणचो भुरगो 21 वर्सां पिरायेचो भुरगो हेका मरण येयलें. सविस्तर म्हायती अशी की एक गुळे हांगा एक ट्रक जवळ जवळ सहसून बंद पडलेलो अशी आमकां थळाव्या लोकांनी म्हायती दिल्ली आसा. आनी त्या ट्रकाचे लायटी बी कांय पेटनाशिल्ल्यो. आनी जेन्ना हो ब्लेझर मडगांवच्यान काणकोण येतालो तेन्ना ताका स्ट्रेट रोडाचेर हो त्या जाग्यार स्ट्रीट लायटी ना कांय ना, ताका तो ट्रक दिश्टी पडना. तेजी स्कूटर जी आसा ती डायरेक्ट त्या ट्रकाची फाटल्या सायडीच्यान भितर गेली. ताची तकलेक दुखापत जाली आनी पुलिसेक कॉल केलें थळाव्या लोकांनी. ताका काणकोण हॉस्पिटलांत आयलो. काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान जेन्ना ताका मडगांव रिफर करताले तेन्ना वाटेर ताका मरण येयलें अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा. हो 21 वर्सां पिरायेचो भुरगो आसा. काणकोणा जो करमल घाट जो स्ट्रेच आसा हांगा कंटिन्युअस ट्रक जे आसा ते बंद पडत आसात आनी बंद पडलेल्या कारणान ते पुलीस दवरता खरें पूण रातची थंय डिफिकल्ट जाता लोकांक. अशी ट्रक बंद पडटा पूण ह्या ट्रकाक एक्सिडेंट जावपाची जी हे आसा संख्या जी आसा ती वाडत गेल्ली आसा. 2018 वर्सा दिसवाड्याचेर घेतिल्ल्या 15 ड्रायव्हरांक आनी 15 कंडक्टरांक कदंबा महामंडळान कायमस्वरुपी नोकरी दिली. बिरेस्तारा कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार आनी उपाध्यक्ष क्रितेश गांवकार हांचे हस्तुकी ड्रायव्हरांक आनी कंडक्टरांक नियुक्ती पत्रां वाटली. उरिल्ल्यांक बेगीनूच कायमस्वरुपी नोकरी पत्रां दितले अशी माहिती उल्हास तुयेकार हांणी दिली. 2018 आमचे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर आमी घेतलेले ते डेली वेजीस म्हणून घेतलेले आमी आनी आयज तांकां आमी थोड्या जाणांक फिक्स करता. म्हणजे जशे आमचे कंडक्टर्स 15 सुमार आनी ड्रायव्हर 15 सो टोटल 30 लोकांक फिक्स करता. आनी तेंच्या बरोबर आनी जे ड्रायव्हर कंडक्टर आसा तांकां आमी आनी थोड्या दिसांनी करतले. कारण आमचे आतां जे वेकंट पोस्ट आसता तशे आमी तांकां घेता. सद्या इतले वेकंट आहा तांकां घेतल्या आनी त्या 2018 आनी थोडे उरल्या ड्रायव्हर कंडक्टर तांकां आमी स्टेप बाय स्टेप तांकांय घेतले. आमी कोणाचे अन्याय करपाना, सगळ्यांक आमी न्याय दितले आनी खरेंच तांकां तो हक्क तेंचो. कारण ते 4-5 वर्सां जालीं टेम्पररी काम करता मागीर तांकां ते फिक्स करपाकूच जाय. आनी आमच्या आयज कदंबा KTCचे आमच्या सगळ्या BODन
आमी थरयलें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चवथीची तांकां एक बरी एक खुश खबर दिवपा खातीर आयज आमी तांकां आतां ऑफर लेटर दिवपाचें आहा. आतां आमकां म्हणजे नवीन MD येयल्या पुंडलीक खोर्जुवेकर, तेंच्यांनी आयज ती ऑर्डर सगळी रेडी करून जाता तितले बेगीन दिवया म्हणून तेणी प्रयत्न केलो. तसलें आमचे वायस चेअरमॅन कृतेश गांवकर आसा, त्यांच्या हस्ते आमी आतां तांकां दितले आमी. ओके, म्हणजे या चौथी हय या चौथी सगळे कंडक्टर आणि ड्रायव्हर जे आसा त्यांच्या खातीर खुश खबर आहे, कारण त्यांचा हक्क तो दिवपाकूच जाय. आमी 2018च्यान हांगा कदंबा कॉर्पोरेशनाक टेम्पररी बेजीस बदली सिस्टम म्हणून जॉईन जाल्ले आसा आनी आयज आमकां जवळ जवळ 7 वर्सां कंप्लीट जाले आनी आयज आमचें म्हणटा तशें फुडलें भवितव्य आयच्यान आमचें तेंच्यांनी सार्थक दिलें अशें आमकां हें जालां. चौथीचे गिफ्ट तुम्ही सगळे happy आहात. म्हणून हॅप्पी आहा, सगळ्या हॅप्पी आहा आनी आमकां मोदक एक्स्ट्रा खावपाक मेळटले अशें. कुटबना जेटीचेर वाडपी साथीच्या दुयेंसा संदर्भात वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा तशेंच गोवा कॅनाचे निमंत्रक रोलंड मार्टिन्स हांणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन ह्या दुयेंसांचेर आळाबंद हाडपाची मागणी केली. उपरांत साथीची दुयेंसां नियंत्रणात हाडपाचेर भर दितले अशें जिल्लोधिकाऱ्यान सांगलां. डेंग्यू केसीस जाता, कॉलेरा डायरिया जाता, सो आतां हाती भायर गेला म्हाका दिसता सदांच आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट लायट घेता, सिरियस ना आमचे फुटबॉलां जेटीचे कित्याक जायते आतां ते टॉयलेट्सांचे कितल्यो अर्ज जाली. आतां हांव असेंब्ली जाल्ले अडेच आसा एवरी टायम ते रिकॉर्ड येता 50 टॉयलेट प्रपोज केला, अंडर कन्सल्टेशन टेंडर जावपाक तेंच जाता पूण फायनल डिसिजन जायना. सो तेका लागून आतां अर्जंटली मिटींग घेतली आनी सिरियसली आतां फॉलोअप करपाक जाय. आतां डिप्युटी कलेक्टरान मिटींग घेतल्या ताका थँक्यू म्हणटा कित्याक अर्जंटली घेतली आनी सॉफ्टवेअर आपयलं. आनी आतां कितें मेन थिंगा सॅनिटेशना प्रॉब्लम आहा आनीक थिंगा स्टॉल्स आहाय शॉप्स आहाय तेंचे कितको जेवणाचें कितें आहा तें कोणाक कांय खबर ना. तेका लागून मांडेन ना टूजडे एक इन्स्पेक्शन जाता जॉयंट सॉफ्टवेअर डिपार्टमेंटा हाडून ते थिंगा व्हेरीफाय जातले थिंगा शॉप्सांचे तेंगे बांदतात ते प्लस तेंगे बोटीचे बांदतात तेंय थिंगा सॅम्पल तेंय चॅक करता. ऑनरेबल एमएलएन म्हाका काल इन्फॉर्म केलें की दिस इज व्हेरी अर्जंट सिनारियो, सो अर्जंट मिटींग आमी कॉल आउट केली. सो ते आमच्या मदीं प्रेझेंट आसा आनी बाकीचे रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंटाचे ऑथॉरिटीज आयले. सो हांगा 2-3 गोष्टी आमी डिसायड केल्यो. फर्स्ट इज द कंटेनमेंट, करंट स्टेप्स कितें आसता टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिसीज. सेकंड थिंग इज अदर प्रिव्हेंटीव मेजर्स सच एज अवेरनेस एक्टिविटीज आमी कितें करतले. बोट ओनर्स जे आसा तांकां आनी लेबरर्स जे आसा तेंचे मदीं जे काम करतात तेंच्या मदीं जी बेजीक सॅनिटेशन मेसेज पावपाक जाय. सो तेका लागून आमी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट केला. सो कन्सर्न डिपार्टमेंट दे वील एक्ट and within next week we are trying to schedule a joint site inspection. Till today, the fisheries department has not taken responsibility as they should of that jetty. That jetty has got two parts, the old jetty and the new jetty. If the new jetty is not structurally fit, it should be not declared as a jetty. It can be used as a storage place, but appropriately then vector-borne disease prevention has to be done. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.